Goa State Environment Impact Assessment Authority EIA Goa State Secretariat has cleared to establish 250 tons per day plus 20% additional of solid waste management facility at Baingini. Environmental clearance which was awaited for so many months has been cleared. So DPR आमी जो चेंज कितें करपाक जाय, आदी आमचो आसलो DPR तो आमी चेंज करतले एज पर solid waste management rules 2016, and whatever needs to be added we will add and take the government clearance, that is state government जे clearance जे घेवपाक जाय, cabinet approval जी घेवपाक जाय ती आमी घेतले, and immediately we will ask for, will float the tender document. आमी एक उतर दिल्ले गोंयच्या लोकांक की नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट प्लांट कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी साउथ गोवा काम स्टार्ट करतले, आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटान त्या टायमार व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन घेवन आदलो चीफ मिनिस्टर आसलो आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन केले. हे आमचो डिमांड आसलो, हितून म्हाका सगळे प्रेस मिडियान खूब सपोर्ट केला, and they have highlighted this issue which Goa was facing in a very big way. GWMC was the first of mostly corporation आख्खे इंडियेक, full India did not have a corporation for waste. गोंयान आमी एक एग्जाम्पल सेटअप केलो आनी म्हाका दिसता it will be followed by other states also. South Goa प्लांट आमी फाउंडेशन स्टोन घातला आनी तेचें काम ह्या दिसांनी फूल स्विंग स्टार्ट जावपाचें आहा. कॉन्ट्रॅक्टर इज मोबिलायझींग हीज ऑल द रिक्वायर्ड मटिरियल टू स्टार्ट द वर्क. जे ताका इम्पोर्ट करपाक जाय ते तेणें ऑलरेडी वर्क ऑर्डर त्या कंट्रीक जर्मनीक दिल्ली आहा, मशिनरी जी इम्पोर्ट करपाक जाय पळय. आनी म्हाका दिसता जो टायम लिमीट आमी दवरला 15 months, ह्या टायम लिमिटाचेर आमी सारके कंप्लाय करतले. भितर चेंजीस त्या टेंडर डॉक्युमेंटान चेंजीस काय जाल्यो, तो अमावंट 183 crore आसलो तो 173 जालो. तेजे खातीर थ्रू सर्क्युलेशन बाय मंडे वी वील डू थ्रू सर्क्युलेशन to all the cabinet ministers and take that approval of reducing the amount from 189 to 173. So after doing this, we will immediately give him the work order which we had given him partly first. We'll give him the full work order, and that work will start in full swing in Kakora and complete in 15 months as we have promised the people of Goa. बांयगिणी खातीर जे आमी मिटिंगी घेवपाक जाय ओल्ड गोवा पंचायती वांगडा, MLA वांगडा, along with Honorable Chief Minister who is our chairman of GWMC आमी घेतले, and we will convince the people की तुमी आयज येवन हो मॉडल प्लांट जो आमचो आहा कलांगूट प्लॅटोचेर तो येवन पोवचो म्हणून. तेका रेक्टिफिकेशन आमकां खूब जाग्याचेर करचें पडलें. फाटल्या दिसांनी लोक म्हणटाले आमकां वास येता, हें येता, तें येता. आयज लोकांनी येवन पोवचें वास येताले, कित्याक जो वास येतालो तो आमी कंप्लीट नील करून उडयल्लो आहा. कित्याक वी कॅनॉट एक्सेप्ट मोर दॅन द रिक्वायर्ड कॅपॅसिटी. थिंगासर अशी कॅपॅसिटी वाडलेली जेन्ना थिंगा कोण पळयनासलो त्या प्लांटाक. प्लांट वॉज रनिंग वेल फर्स्ट, बट बिकॉज एक्स चीफ मिनिस्टर सीक पडलो तेन्ना खुबशे अशे आमदार मंत्री हेंच्यांनी फोन करून करून थिंगासर गार्बेज धाडीत रावले, ट्रक भर साऊथ गोवाची आनी खंयची इवन फोंड्याची गार्बेज म्हणजे पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिल तेजे फुडें बसून गार्बेज थिंगासून येताली. सो अशें जावचें न्हू म्हणून आमी ती मिनिस्ट्री बसून केली. GWMC पयली कॉर्पोरेशन जालें, तेजे उपरांत वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री जाली. हांवें तो
ती फूल मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टरा कडेन मागली, कित्याक हें म्हाजें पॅशन आहा आनी हें पॅशन फुडें व्हरतना वी वील सी दॅट बांयगेणी सीज द लायट ऑफ द डे. आय वील हॅव मिटींग विथ ऑल द तिसवाडी MLAs बिकॉज दॅट इज द नीड ऑफ द आवर. आनी हो प्रकल्प आमी फुडें व्हरतले. आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी 5 आमदार तिसवाडीचे तेंच्या वांगडा मिटींग घेवन विथ ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर एंड MLA बाब मडकयकर तेकाय कॉन्फिडन्सान घेवन तेकाय सोजमान की तेजो वाठार आयज भरपूर हॉटेलांनी म्हणजे न्यू हॉटेल्स आर कमिंग अप ओवर देर, न्यू फ्लॅट्स आर कमिंग अप, हाय रायज बिल्डिंग्स आर कमिंग अप, वेर दॅट वेस्ट इज गोइंग टू गो. सो हे सगळे सोजमान आमी फायनल टेंडर डॉक्युमेंट फ्लोट करतले.